म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आपल्या शिश्यांक निवडले न्हय, ते दोग जाण भाव आसलेले आनी दुसरो एक पार आसलेलो, ताका आपयले ताणें आनी ताका शिकयलें. कशें शिकयलें ताणें? आपलें उदाहरण तांकां दाखयलें. आपूण कितें कोत्तालो तें ताणें पळयलें. कशे भशेन मागणें कोत्तालो, कशे भशेन चुचुऱ्या कोत्तालो, कशे भशेन तो तांकां पावतलो. जेजू सोबे एक पदवी गोठाय शक्ती आसलेली, ती हिंजोतान आयलेली बापासून. आनी तो बापाक एकवटन आसलो म्हणून हें सगळें ताचे सोबें घडटालें. हें ताणें तांकां दाखयलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, न्हयच तेन्ना पूण आतां पर्यंत जेजू आमकां सगळ्या जाणांक आपयता. आतां आमी हे भाशेन पळोवंक जाय. आमी बावतिस्मा वरवीं ताचे कुडीचे सांदे, तर प्रत्येकाक एक एक वावर आसा. आमचे मदें एक खेरीतपण आसा, तें आमी करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताका एकवटोन आमी तें करूंक जाय. आतां प्रत्येक काळांत, आतां 2000 वर्सां जावन गेली, प्रत्येक वेळा काळांत वर्सांनी तो कोणा ना कोणाक सगळ्या जाणांक आपयता, पूण एक खेरीत काम करून तो आपयता. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसिसाच्या जिवितान घडलें. तो आपल्या वाद्याचो आसलेलो आनी ताका आपूण व्हडलो जावंक सोदतालो. असले स्थितीन देवान इनासा वरवीं ताका आपोवणें दिलें. काल आमी मातसो नियाळ केल्लो ताचेर. आपोवणें दिलें, ताणें तें मानलें हितून 2-3 वर्सांनी, आनी मागीर तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. जेजू बरोबर ताणें वेळ सारलो, 1 म्हयन्याचो रेतीर केलो आनी पूर्णपणे आपलें जिवीत ताणें जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी तो जेजू पासत वावरूंक लागलो. हें आयकात बरे भशेन, जेजू पासत तो वावरूंक लागलो. खूब वावर केलो ताणें. वेनिस म्हणटा पळय तिचुरल्या गांवांनी, आनी मागीर बोलोनिया म्हणटा पळय थंयसर इतलो वावर केलो की तो जोरान फडफडटालो. मागीर देवान ताका बरो केलो. तो रोमाक आयलो आनी इनासा बरोबर तो वेळ सारूंक लागलो. इतलो खुशाल जालो, कित्याक इनासा बरोबर वेळ सारच्याक म्हणजे एक सर्गूत कशें. कित्याक इनास आपणाचे वस्तुकी उलयनासलेलो. तो जेजून जें शिकयल्लें बापाक एकवटोन रावंक जाय, तो जेजूक एकवटोन रावन जेजूक जाय पळय तशें कोत्तालो. हें ताणें फ्रांसीस शावेराक सांगलें. पळय म्हणूं लागलो, फ्रांसीस, तूं जेजू पासून वावुरताय न्हय, पूण जेजू तुजें सगळें वावरूंक सोदता. कित्याक आतां पळयात, हे म्हजे हात अशें हालतात जाल्यार ते आपशींच हालतात? ना, हांव हालयतां ते. म्हजे पांय बेश्टेच चलतात? ना, हांव चलतां. हे भाशेन जेजू आमचें सगळें वावुरता. आमी ताका एकवटोन रावंक जाय. ताका कितें करूंक जाय तें म्हजें सगळें करूं न्ही, हे भाशेन ताका समजणी दिली. आनी तेन्ना तो ताचे बरोबर रावतना ताचें मागणेंच सगळें बदल्लें. कशे भशेन मागणें कोत्तालो तें आतां, जेजू हांव हें तुजे पासत कोत्तां, तें तुजे पासत कोत्तां. ना, जेजू तूं म्हजें सगळें कितें करूंक सोदताय, ताका लागून हांव म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पितां. हे दोनूय म्हजी सत्य, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. तुजे खुशे प्रमाणे तूं ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. हे भाशेन ताचें मागणें जावंक लागलें. आनी अशें कोत्ता आसतना तयारी अशें घडलें. पुर्तुगालाचो राय जो हांव तिसरो, ताणें जेजुईट हे पळय पाद्री आसले, जेजुईट इनासाचे वांगडी, ते बरोच वावर कोत्ताले निस्वार्थीपणान. ताका तें बरें आवडलें. तो म्हणूंक लागलो, हांव तांकां सगळ्या मिसांवांक धाडटलो, हे सायडीन वचोन दक्षिणेक उत्तरेक. म्हणटच तांकां ताणें आव्हान दिलें, म्हणजे आपोवणें दिलें. इनासान ताका सांगलें, म्हजे कडेन सगळे मनीस दिवंक जायना, ते पाप साहेबाचे कामांत आसात, पूण दोगांक हांव काडटां आनी धाडटां. एकलो सिमांव रॉड्रिगीस
आनी तो पुर्तुगेज आसलेलो आनी दुसरो बोबा दिल्ल्या म्हणून. पूण तो बोबा दिल्ल्या म्हणटा पळय फाल्यां वचोंक आसलें न्ही आयज तो जोरान तडफोडटालो. आतां कितें करुया, दोगां जाणांक धाडटा म्हणून सांगलेलें. फ्रांसीस शाबेर आसलेलो, ताका ताणें वचोन सांगलें पळय तो फाल्यां वेता, तूं वचूंक तयार आसाय? आतांच म्हूण लागलो, आतांच वेता आनी रोखडोच तयार जालो. हे भाशेन ताणें जेजूक जाय पळय तें निवडलें. ताका ताचे बरोबर रावंक आसलेलो रोमांक आनी आनिकूय ताचे बरोबर रावन शिकोंक जाय आसलेलें. पूण आतां इनास न्हय, जेजू ताका शिकयता. ते प्रमाणें ताचें मागणें जावन ताणें वय म्हणलें आनी रोखडोच तो आयलो. हाका लागून म्हज्या भयणीन भावनो, ताणें आपणाक जाय तशें करूंक ना. ताणें जेजूक जाय पळय तशें केलें म्हणून आयज पर्यंत जेजू आमी पळयात कितलीं जाणां हांगसर सकाळीं सकाळीं उठून आयल्या. कित्याक लागून? कित्याक ताजी प्रेरणा आमकां मेळटा. जशे भशेन ताणें वावर केलो, जेजूच्या एकवटान रावन जेजू ताचें सगळें वावुरतालो, ताका लागून आयज पर्यंत तो वावुरता. हें जावन आसा मिसांव. पूण आतां आमकां कसलें मिसांव ह्या वाचपांनी मेळ्ळेलें आसा? बोगसोण्याचें. आनी आमी सगळीं जाणां म्हणटा बोगसूंक जायना आमचे लागीं. कशें म्हणून बोगचतलें तांकां? इतलें वायट केलेलें आसा, इतलें वायट करतात ती, तांकां बोगसूंक जाता? केन्नाच ना. बोगशिता पूण विसरोना म्हणटा. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी आमचे वस्तूंकी बोगसूंक जावचें ना. कित्याक आमचें आपलेंपण आसा. आमचें आपलेंपण आमकां म्हणटा आडायता. आमकां थिचोर गायड जाता आमी. आमचें आपलेंपण जेजू सगळें दवरलें की ना, जेजूचें जिवीत आमी पत्करता. जशे भशेन जेजून आमकां बोगशिली, कित्याक तो आमची पातकां बोगसूंक आयिल्लो. हें व्हडलें देणें देवाचें आमकां. कित्याक आमी चुकता, आमी आपलेपणान जियेता आनी आमकां समजना तें, आनी एक भाशेन आमचें जिवीत सादता. पूण देवाचीं भुरगीं तर आमकां जावंक जाय जाल्यार जेजूच्या एकवटान आमी रावन दुसऱ्यांक आमी समजून घेतल्या की तीं पातकान आसात. तांची चाल भितरली आसा पळय ती आडायता तांकां आमी समजून घेतल्या आनी तांचे पासून आमी मागतल्या. जेजू तांकां सुटका दितलो. आमी तांकां जेन्ना हें उलयतात कोत्तात तेन्ना जेजूच्या ताब्यान तांकां करून आनी ती आमचे सगळें कसलीं चिंतना भावना उत्पन्न करतात ती आमी तांकां हाजीर जावन ती आमी जेजू सगळें दवरतल्या. जेजू सगळें दवरलीं की ना, मागीर आमकां ताची कोटाय येता आनी ताणें आमकां बक्षिलां ते भाशेन ताचे कुडीचे सांदे न्हय आमी, ते भाशेन तो आमचें सगळें तांकां बक्षितलो. आनी आमकां कितें मेळटलें? शांती, आनंद, गोठाय. आनी आमी मरोंक पर्यंत तयार आसतलें, कित्याक आमी न्हय, जेजू आमचें सगळें हें फुडें वता मिसांव ताचें. ताणें हे भाशेन तेन्ना तांकां निवडलें. ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान वारोयलें, मरोन गेलें. पूण सांत फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलें. ताकाय ते मिसांवांत फुडें वचोंक जाय आसलेलो, पूण देवान ताका आपयलो आनी ते भाशेन बाकीचे दुसरे गेले. हे भाशेन आमकां आतां आमच्या काळार देव आमकां प्रत्येक जाणांक आपयता ताचे कुडींत तो वावर करच्याक. आमी कशें म्हणून कोत्तले? हांव पयले सुवातेर तुमकां सांगलां हांवें, जेजू सदांच रातचो मागण्यांत आसतालो. सगळो वावर जालो की ना, बापायशी आपलो वेळ सादतालो. कसो सादतालो? ताणेंच आमकां सांगलां, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवेर रिगून रावतां. हे भाशेन सगळीं आमची चिंतना भावना अणभव आसा तितले जेजूच्या दर्या तो ते न पयत कोत्ता आनी आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा. आनी आमकां त्या अणभवांतल्यान तो आमकां फुडलीं पावलां मारूंक सगळें सुचयता आनी तो आमकां आपल्या उतरांतल्यान सगळें कळीत कोत्ता. आतां दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय म्हणटा, सर्गीचो बाप आमकां बोगशिता ते भाशेन आमी बोगसूंक जाय, पूण हें आमचे कडेन जायना. जेजूच्या एकवटान हे परी मागणें केलें की ना, मागीर रातभर तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं ताका एकवटान रावलीं तेच परी की आमी आख्खो दिसभर ताचे गोठायेन मागीर आमी कोत्तले. मोबायल आमी चार्ज कोत्ता पळयात, सकाळीं उठलीं तर पयलो तें कोत्ता आमी. तेच भाशेन पयलें आमचें मागणें जेजू सगळें एकवटान रावंक जाय. बाकीचें मागीर सोंपें जातलें. नाजाल्यार आमी बेश्टीच ओड्डफूट जाता. कित्याक म्हणून जाता?
आमी ताचे कुडीचे सांदे जशे भशेन आमी आमचे हात पांय वापरता ते भशेन जेजू आमकां वापरतलो. हे सगळें घडोवंक हो पयलो उपाय. दुसरें म्हणजे आजीरपण. हे मागणें कोत्ता आसतना आमी अदीक आनी अदीक आजीर जावंक लागतले. आनी आजीर जालीं की ना आमकां दुसऱ्यांचें जिवीत समजोंक लागतलें, कित्याक आमी आमकांच समजोंक लागता आनी आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी देवाचेरूच पातयेवन आसा, देवाच सोबेंच आमचें जिवीत दवरूंक जाय. तेच भशेन दुसऱ्यांचें जिवीत आमी देवा सोबें दवरतले. आनी तिसरें म्हणजे वायट करचें आसतना आमी बरें करूंक लागतले. वायट करूंक एकदम सोंपें, पूण बरें करूंक ते देवाची कृपेनूच घडटा. आनी हे कृपेच्या दिसांनी नोयनाच्या आमकां ही कृपा मेळ्ळी. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें भायर काडया आनी जेजू सोबें तें दवरलें म्हणटोच तो आमचें आयकोता, आमकां सुटका दिता. आनी ताणें सुटका दिली म्हणून आमी ताका आर्गां दीत रावया. सगळे प्रकारची पेकोवणी कुडीची मनाच्या ओतम्यांची तो आमकां फावो करतलो. आमचें जिवीत ताचे येवजणे पोरणे ताचे कशे प्रमाणे घडून हाडटलो तें ताकाच समोर पोवया आनी अदीक आनी अदीक ताचे सारकी आमी जावया. अशें मागतना न्हयच आमचे पासत, पूण सगळ्या आमच्या इगोर्जेच्या फुडाऱ्यां पासत मागया. ताणें आमकां बरी देख जेजू सोबें दिवच्या. त्याच प्रमाणे आमच्या पांय मायंत तांकांय देवान गोठाय दिवची. ही जबाबदारी तांचेर ताणें सोंपोयिल्ली आसा, ती आमकां नमणे जावंक जाय. तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सोबें ताणें जिवन तांकां मदत मागया. सरकार आमी जाणो कशे भशेन पॉलिटिक्स कशें चलता पळय तें सगळे आपल्या वाद्याचे, ताकाय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आनी ह्या कृपेच्या नोयनांनी आमी तांच्या सगळ्यां पासत मागया. खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा, तरेतरेची मागणी आसात, विनंत्यो आसात. तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत धरून ह्या नोयनांतल्यान जेजू सोबें तांकां बरेंपण फावो कर म्हणून बापा कडेन मागून तांचे पासत आमी सोगलें तांचें जिवीत जेजूक ओपून दिवया.